Members of Citizens of Democracy have welcomed the Chief Minister's decision to temporarily halt the installation of smart electricity meters across Goa, calling it a positive response to public concerns. They said the move reflects the strong opposition being voiced by citizens over issues linked to billing accuracy, transparency, and potential financial burden on households. However, the group stressed that a temporary pause is not enough and demanded the complete scrapping of the smart meter project. The members urged the government to conduct wider public consultations before taking any further steps on the matter. They also said they will continue to closely monitor developments and advocate for consumers' interests. Meanwhile, they reiterated that electricity reforms should be implemented only after addressing public doubts and ensuring clarity on billing systems and safeguards for consumers. खुशाल की मिडियान चड करून हांगा आमी आज बसल्या त्या जाग्यार म्हणून ह्या मिडियान आमकां खूब सपोर्ट दिल्लो आसा. आतां विशय इतलोच, स्मार्ट मिटर्स इन्स्टॉलेशन चीफ मिनिस्टरान काल तात्पुरते बंद दवरला. ऑन होल्ड हे उतरांत मिनींग आसा, ऑन होल्ड. सो आतां कोणी जर इन्स्टॉल करपाक आयले लोक सांगूंक शकता की बाबा सीएमान सांगला इट इज ऑन होल्ड. विशय खंयच्यान स्टार्ट जालो? 26 फेब्रुवारी, हांव रिपीट करता लोकांक कळपाक, 26 फेब्रुवारीक आमी पयली विजीट चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियराक विजीट मारून कांय प्रश्न उपस्थित केल्ले आनी कांय आन्सर मेळना जाले. म्हणजे इट वॉज व्हेरी अर्ली इन द डे की कितें आन्सर. वी कूड अंडरस्टँड दॅट सिट्युएशन त्या फेब्रुवारी म्हयन्यात. पूण जशे दीस गेले आनी आमी आनीक रिसर्च केली, आनीक इन्फॉर्मेशन मागलें, तर तें इन्फॉर्मेशन आमकां जाय तशें मेळना जालें आनी अशें नील रिपोर्ट येवपाक लागले. इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल. पूण सिटिझन्स फॉर डेमोक्रेसीच्या ह्या बॅनराचेर हे आमचे वांगडी सगळे एकठांय जावन आमी ते फायट अशें सोडूंक ना. झुजत आसले, आमी कंटिन्यूस झुजत आसले. आमी लोकांक दाखोवन दिताले की तुमचे रायट्स जे कितें आसा, एक कायद्यान जो रायट दिल्लो आसा की तुमी ना म्हणूंक शकता, हो मिटर तुमी घालपाक जाय काय नाका तें तुमी थारावंक शकता. इतलोच आमचो मेन मुद्दो आशिल्लो. आनी जे कन्फ्युजन डिपार्टमेंटान क्रिएट केलें आनी चड करून हो मिनिस्टर जो आसा, पॉवर मिनिस्टर, ताणें हें कन्फ्युजन इतलें वाडयलें की ताणें एक दीस स्टेटमेंट केलो इन्स्टॉलेशन इज मॅन्डेटरी आनी आमी तें घालतलेच म्हणून. आतां जस्ट आय एम टचिंग ऑन वन स्मॉल इश्यू, स्मॉल न्ही, बरो व्हडलो इश्यू तो लोकांक आनीक समजोवपाक. हे जे स्मार्ट मिटर्स पळय म्हणटा, दे आर ओनली प्रिपेड मिटर्स. ओनली की तुमी पयलीं पयशे भरपाक जाय डिपार्टमेंटान आनी ताजेर क्रेडीट घेवन लोड करून मागीर वीज वापरपाक जाय. इलेक्ट्रिसिटी कॅन बी यूज्ड ओनली बाय चार्जींग युअर मिटर, जे कितें आसा तें तुमच्या फोना भशेन प्रिपेड आनी पोस्टपेड. पोस्टपेड म्हणटा तो विशय हांगा हेच ना, कित्याक खूब लोक कन्फ्युजन करता आनी डिपार्टमेंटाचे लोक कन्फ्युजन करता पोस्टपेडाच्यो खबरो सांगून. पोस्टपेड म्हणटा तो विशय हे ना, ओनली प्रिपेड. कित्याक ही स्कीम जी आसा, RDSS स्कीम, रिव्हॅम्प डिस्ट्रिब्युशन सेक्टर स्कीम, ह्या स्किमीन जे प्रिपेड मिटर आयले ह्या स्किमी अंतर्गत, ते फक्त प्रिपेड आनी ही उतरां क्लियर आसात. स्मार्ट मिटर सुद्दां अशें उतर त्या एक्टान ना, फक्त प्री पेमेंट म्हणून आसा, प्री पेमेंट. सो ह्या लोकांक क्लियर जावपाक जाय, पयलीं पयशे भरा आनी मागीर तुमची वीज यूज करा. हो विशय क्लियर जाल्या नंतर ऑफकोर्स एडमीट करचें पडटलें की बेटर लेट दॅन नेवर. फायनली लोकांची चळवळ वाडपाक लागली, लोकां भितर अवेरनस वाडपाक लागली आनी मागीर सरकाराचेर पेज आयलो हें सामकें निश्चित. आनी म्हणून मडगांवचो आमदार आनी मिनिस्टर ताणें आपलो जेन्ना आवाजूय काडलो भायर आनी ज्या पद्दतीन काडलो ताचोय परिणाम सरकाराचेर डायरेक्ट जालो आनी मागीर मंत्रिमंडळा भितर चर्चा जाली, सगळेच चडपाक लागले आनी म्हणून काल ते सीएमान हाजेर होल्डार दवरपाक हें जालें, म्हणजे फॅसिलिटेशन जालें. पूण आतां इतल्याचेर थांबना. वॉट इज द मिनींग ऑफ कॅप्ट ऑन होल्ड? आमी इतलेंच मागता, तुमी सरकाराक आतां जनतेक लोकांक सांगपाचें की युनियन मिनिस्टर जो सांगून गेल्लो पार्लमेंटान 2 तारखेर एप्रिलाचेर, आन्सर टू क्वेश्चन नंबर 541 लोकसभा क्वेश्चन, तुम्ही यंग भुरगे आसा ते काढून दाखयात तुमच्या सगळ्या लोकांक, पेरंट्सांक
क्लियर कट आंसर दिल्लो की ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है. अशीच उतरां, कोई मैंडेटरी नाही आहे, इंग्लिश उतर यूज केल्लें आहे, मॅन्डेटरी आणि ऑप्शनल आहे. इतलें आसून तुमी जबरदस्ती कित्याक करताले लोकांचेर? कित्याक म्हणून जबरदस्ती जाताली? सो हाजो आतां आन्सर दिवपाक जाय. आनी आमी आतां परत सांगता की आमी इन्वेस्टिगेशन मागता. हें एक्चुअली कितें घडलें? एक अशी येदी व्हडली पॉलिसी शिफ्ट जाता की आसा ते मिटर काडून 7.5 लाख मिटर रिप्लेस करता लोकांचे. येदे मोठे डिसिजन 900 कोटयांचे डिसिजन, जे लोकांचेच पयशे. तुमी इन्फॉर्मेशन लोकांक कित्याक दिवंक ना? तुमी अवेरनेस कित्याक वाडोवंक ना? तुमी कितें करपाक सोदता जे लोकां मुखार कित्याक हाडूंक ना? तुमी एड्युकेशनल पर्पजाक लोकां मदीं कितें तरी क्लासीस काय कितें डेमॉन्स्ट्रेशन कित्याक करूंक ना? आनी कितले हे मिटर बरे, ताचे मेरिट्स कितें आसा ते लोकां मुखार कित्याक हाडूंक ना? आनी शेवटी जेन्ना आतां जेंच्यांनी जे स्मार्ट मिटर बसयले, जबरदस्तीन बसयले तेंच्या घरांनी, तांकां बिलां डबल येवपाक लागली. कारण पळया इन्फॉर्मेशन, तिसवाडी तालुक्यांत ज्या ज्या जाग्यांचेर स्मार्ट मिटर बसयल्या आनी कशे पद्दतीन बसयल्या, UP बिहारचे भुरगे हाडून DG स्मार्टाचे जबरदस्ती करून बसून गेले. आनी पयलीं तुमकां सांगलें मिटर भायर हाडून लाया म्हणून तुमच्या खर्चान. इफ पीपल रिमेंबर, मिटर भायर हाडपाचें फर्मण मारिल्लें, बरेचशे लोकांनी हाडले आसतले. द ओन्ली इंटेंशन वॉज तुमकां ना कळटा ते मिटर काडून व्हरून रिप्लेस करून. ही कित्याक हायड एंड सीक गेम्स? आमचोच सरकार आमचेरूच असो कित्याक वागता विरोध? इतलोच आमी आज एक संदेश दिवंक सोदता की चीफ मिनिस्टरान बरें काम केलां सद्याक फुडल्यार दवरून. तात्पुरतें टेन्शन कमी केलां लोकांचें. कित्याक एका वाटेन पेट्रोल वाडलां, डिझेल वाडलां, तुजे गॅस वाडल्या, गॅस मेळय बी ना. आनी इतलें आसतना फायनली इलेक्ट्रिसिटी बिलूय वाडला. लोकांनी खंय धांवपाचें? ह्या परिस्थितीन आमकां कित्याक हाडटा हो सरकार? हो आमचो प्रश्न सरकार मुखार. सत्ता शक्ति से नहीं डरती, डरती है तो जागृत जनता से. आणि आज हे सिद्धूच जालें की सगळी जनता जेन्ना जागृत जाली. हांव हाका स्कॅमूच म्हणटलो. ह्या कालच्या काशीनाथ शेटया वांगडा म्हाजो एक बारीकसो डिबेट जालो. ताका इतलेंच विचारलें हांवें, तुमची लॉस कितले काय म्हणून. तो म्हणपालो 8%. जेन्ना तुमची लॉस 8% आसा, and this scheme was optional, IDSS scheme was optional by Indian government to states DISCOMs to reduce the loss, transmission loss from 15% to less than 15%. म्हणजे ज्या डिस्कॉमाचे लॉसीस 15% and above आशिल्ले तांकांच ही स्कीम आशिल्ली. म्हणून हांवें विचारलें ताका आनी आतांय विचारता, CMानूय क्लॅरिफाय करपाचें आनी ढवळीकरांनी क्लॅरिफाय करपाचें. हो 900 कोट्याचो मारू आमच्या एक्सचेकरान जनतेच्या पैशाचे तकलेचेर कित्याक मारला? हो एक मुद्दो जालो. दुसरी गजाल, आतां तुमी होल्डाक दवरला. होल्डाक जर दवरल्या जाल्यार CMान क्लॅरिफाय करपाचें, हो होल्ड केन्ना काडटलो, अनहोल्ड केन्ना करतलो? इलेक्शनार रावता तुमी आनी मागीर फुडें कितें जातलें तें पळयता. तो पर्यंत सुदीन आसतलो पावर मिनिस्टर काय ना तें खबर ना. कित्याक लास्ट टायम सुदीन खंयच्याय डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर जाता तुमकां याद करून दिता, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसतना ती हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट म्हण एक स्कॅम हाडलो. आतां नवीन बाब गोदिनो ती कॅमेरा बसयतात, बुलेट कॅमेरा काय CCTV AI कॅमेरा. त्यो हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट्स आहा तो ट्रॅक करतलो, ट्रेस करतलो. ती सगळी पावसान धुवन व्हायट जाल्या नंबर प्लेट्यो. सो ताजी अकावंटेबिलिटी ना. सो आमचो मुद्दो इतलोच, तुमी चलया, सरकार जनते खातीर चलया. हे तुमी नॉन ट्रान्सपरंट मॅनर जे करतात आनी अकावंटेबिलिटी लोकांक दिनात. लोक कितें आहा तें आतां समजोवपाक लागल्यात हळू. आनी ह्या फुडें जे आतां इलेक्शन इयर आहा, सो आय रिक्वेस्ट द CM, and I am thankful to him that he has put on hold not only on smart meters, also those overloadaचे एक्स्ट्रा लोडाची पेनल्टी बी आयल्या ती तो म्हणपालो आमी इंडिविज्युअली चॅक करतले, लोड वाडोवपाक लायतले, तो पर्यंत बंद नाका. इट्स अ गुड डिसिजन, गुड मूव. नाव आय रिक्वेस्ट हिम, गो इन डेप्थ, मेक अ थरो इन्वेस्टिगेशन अँड स्क्रॅप दीस स्कीम. 900 कोटी तुम्ही म्हणटात, सेंटर तुमकां कितलो दितलो? 10% म्हणजे 90 कोटी तुमकां मेळटले. म्हणजे 400 कोट्या वयल्यान तुमी हो स्कीम 900 कोट्यार व्हेलो. हे उरलेले 400 कोटी खंयची कोणशा मारल्या? मडकय मारल्या काय साकळे मारल्या काय मडगांव मारल्या? कित्याक काय सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मारल्या? कित्याक एक्ट ऑपोजिशन MLA रुलींग येवपाना ते वेगळी गोष्ट. एक ऑपोजिशन MLA ह्या मुवमेंटा आमच्या साथान येवना. हे सगळे शेंद्री घालून दितले
आमकां दिशिल्ले गरमी आहा म्हणून हे न्हिदल्या AC लावून, पण पावस चालू जातकूच हे सगळे हायबरनेशनान परत गेले. सो इतलेंच सांगून हांव परत CMाक रिक्वेस्ट करता, ही स्कीम तूं स्क्रॅप कर. आमचो मुवमेंट चालूच आसतलो आनी आमी कायद्यार वतात, टेक्निकली वतात. ही स्कीम आमकां लागना गोंयकाराक, कित्याक आमचे ट्रान्समिशन लॉस डिस्कॉमाचे, गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे फक्त 8% आसा. तुमी हो म्हारू आमच्या तकलेर बसयला, तो म्हारू काडा. म्हणून आजच म्हणिना, पयलीं म्हणिल्लो कितें आसा. आतां जशें अमरान सांगलां, गोवा RDSS पळय हें आसा, स्कीम आसा ही रिवॅम्प डिस्ट्रिब्युशन सेक्टर स्कीम, की जंय जंय लॉसीस 12-15% लॉसीस, आनी चड करून हे UP बिहाराक बी अशे लॉसीस जाता म्हणटा ते, तांच्या खातीर आशिल्ली ही स्कीम. आनी ताका 2 भाग आसा ह्या स्किमीक. एक म्हणटा तो मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, म्हणजे तुजे ट्रान्सफॉर्मर, तुजे पावर केबल्स आनी कितें कितें लागता पळय, कंट्रोल रूम आनी सगळें हे ही वीज तुमच्या घरांनी पावोवपाक नाल्यार इंडस्ट्रीक पावोवपाक हाजें अपग्रेडेशन कर म्हणून. आनी दुसरो भाग आशिल्लो तो घराघरांनी आनी मिटर लावचे म्हणून, स्मार्ट मिटर्स. आनी ताजेर भर घालूंक ना, इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशनाचेर भर घालूंक ना, कांयच करूंक ना. फक्त लोक एक परचेज करून दुकानाचेर वचून 890 कोटीचो माल घेतलो आनी तो लोकांच्या घरांनी जबरदस्ती करपाक लागले म्हणून स्कॅम. आनी अशें करता आसतना लोकांक कांयच इन्फॉर्मेशन दिवंक ना, सगळें भितरल्या भितर. आमी सांगलें अरे नोटीस दिवपाक जाय अंडर सेक्शन 171 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003. ते म्हणटा ना, नोटीस दिवपाक नाका. ते म्हणटा ना, आमी एक कितें तरी काडल्यार टू हुमसोएवर इट मे कन्सर्न. आनी आनीक एक वायट दिसता, बरेचशे तिसवाडी तालुक्यात सोसायटीज ज्यो आसा, हावजींग सोसायटीज, ह्या हावजींग सोसायटीवाल्यांनी एनवलपां घेतली म्हणटा DG स्मार्टा कडल्यान, आनी सांगलें की तुमी PS यू कॅन चेंज द मीटर, कांय ना प्रॉब्लेम. बल्क मीटर अशे सगळे एका जाग्यार आसता ते चेंज करून गेल्ले बरेचशे घटना जाल्ल्यो आसा. आमी म्हणटा कायदो सांगता की कंज्युमर म्हणल्यार तूं इंडिविज्युअल, नॉट द सोसायटी, नॉट द मॅनेजमेंट ऑफ द सोसायटी. अशें जाल्लें आसा आनी म्हणून कितले लोक बळी पडले. जे आमच्या संपर्कान आयले ते बरेच सेव जाले आज पर्यंत. कितलींशीं उदाहरणां आसा. एकट्याक आमी सांगलें डायरेक्ट पुलीस स्टेशनार वच आनी कंप्लेन कर, तुजो मिटर चोरयेक गेला म्हणून. तो नासतना तुजो मिटर काडलो, कांयच ना. म्हणजे सेक्शन 171 ते कायद्यान आसून ताजो कांयच फायदो ना. सो गव्हर्मेंट इज कमिटींग वायलेशन ऑफ द लॉ. अशे प्रकार आमी पयलीं पळोवंक नासले की स्वता गव्हर्मेंटूच वायलेट करता. कायदा बिजो गेलो तेल लायत म्हणटा सरकार. हें कितें चल्लां ह्या राज्यान. सो दॅट इज वाय इट इज अ स्कॅम. 89 वॉज द इनिशियल कॉस्टिंग ऑफ दॅट. हांच्यांनी एस्टिमेट केल्ली, हांच्यांनी डिपार्टमेंटान. आनी सडनली तो 890 करोडाचो तुमी टेंडर कोणा तरी जाव्याक दिल्या व्हरून मिटर हाडपाचो. तो क्वेश्चन अशें आहा, तुमी थर्ड पार्टीक कित्याक दिलो तो टेंडर. तुमी जर स्टेट डिस्कॉम आहा, तुमी परचेज करपाचें. तुमकां क्षमता आसा न्ही सगळी, तुमी परचेज करपाचें आनी बसोवपाचें आनी आमकां सांगपाचें पळय इतलो टेंडर आहा म्हणून. कित्याक हो प्रोसेस जो आसा हो ट्रान्सपरंट करूंकूच ना तुमी कोणाकूच. हें व्हडली पॉलिसी डिसिजन जवळ जवळ 900 कोट्याचें. तुमची भितर बसून तुमी कॅबिना बसून डिसायड करपाक शकना न्ही कोणाले पयशे. आय विल जस्ट एक्सप्लेन. बाकीच्या राज्यांनी डिस्ट्रिब्युशन कंपनीज, ताका डिस्कॉम म्हणटा, ते पावर घेतात जनरेटरा कडल्यान आनी पावर डिस्ट्रिब्यूट करतात. आमच्या राज्यान तशें डिस्कॉम वेगळें ना. आमचो सरकारच म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इज द डिस्कॉम. आमकां तुमचेर विश्वास आसा. एज अ गव्हर्मेंट, आमचो गव्हर्मेंट न्ही, आमकां तुमचेर विश्वास आसा. इतलें आसून तुमी एक प्रायवेट ऑपरेटराक दिलां मरे हें काम की सप्लाय कर आनी तूंच बसय. सगळें ताज्या हातान दिलां. वी हॅव नो फेथ इन देम. ते कोण. आनी ते येता, एक व्हिडिओ घातिल्लो, ते येता हम GED से आए हैं. क्या GED? गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आए हैं. अरे तूं कोण. गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या इंजिनियराचें नांव सुद्दां खबर ना तांकां. एकट्या मनशान चॅलेंज करून व्हिडिओ धाडले आमकां. कोणें धाडले तुका. कोणा कडेन उलयला तूं. कोण GEDचो इंजिनियर. नांव खबर ना. ह्या पद्दतीन तुमी लोकां कडेन वागता. इज दीस द वे टू ट्रीट अ पर्सन ऑफ गोवा. सो दीस इज वॉट इज हायली डिटेस्टेबल. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.